गोवा डेअरीचेर एफडीएन धाड घातली. एफडीएन गोवा डेअरीची सुमार 1 टनावयर स्कीम पावडर फ्रीज केल्या. ही पावडर दूध आणि आयस्क्रीमाक वापरतात. एफडीएन 2 सॅम्पलां तपासपाक व्हेल्यात. सॅम्पलाचो रिपोर्ट 4 दिसांनी आयलो काय प्रकार आणि व्यवहार कितें तें कळटलो. एफडीएचे कारवाये विशीं विचारल्यार गोवा डेअरीचो एमडी सांगता तो खंय रेग्युलर चॅकअपाचो भाग. लोक वोगीच वाची वार्ता करतात. गोवा डेअरीची दिशी एक प्रकरणां एक्सपोज जायत आसात. कारभार सुदारपाचो सोडून दिशी नवे प्रकार एक्सपोज जातात. फिलपॅक मशिनांचे प्रकरणां एक्सपोज जाता थंय आसा. आतां स्कीम पावडरीचो प्रकार. शुक्रारा एफडीएन गोवा डेअरीच्या कुट्टी स्टोराचेर रेड मारली. एफडीएच्या सुत्रा प्रमाण गोवा डेअरीची स्कीम पावडर विशीं 8 दीस फाटीं कागाळ आयिल्ली. त्या कागाळी वेल्यान एफडीएन रेड मारून स्कीम पावडरीची 2 सॅम्पलां ताब्यात घेतली. स्टोरात 25 किलाचे एक बॅग प्रमाण 75 बॅगां आशिल्ली. सगळी फ्रीज केल्यात. हे स्कीम पावडरीचेर उत्पादन तारीख, एक्सपायरी, बाकीच्यो तारखो म्हायती सारकी ना. प्रुडंटान हो प्रकार कितें काय म्हूण विचारपाक गोवा डेअरीचो एमडी नवसो सावंताक गाठलो. गोंयचे एफडीए जे आहा ते आमचे डेअरी प्लांटां रुटीन विजीट करता. ते येता, वेगवेगळे चेक करता, एडवायज करता आमकां, आनी ते एडवायजा प्रमाणे आमी फुडें वयता. आतां तुमकां खबर आसतलेच, आमी जर दुदा संदर्भान कंप्लेंट जर आसा जाल्यार बुथार आमी बूक दवरलेलो आसा. हे एज पर एडवायज फ्रॉम एफडीए. जर दुदा संदर्भान कितें तक्रारी आसल्यो जाल्यार ग्राहकांनी आपल्यो कंप्लेनी त्या बुथाचेर ज्या जाग्या वयल्यान दूध खरेदी करता थंयसर तेणी आपले कंप्लेंट बरोवंक जाय. हें आमकां एफडीएनूच सांगलेलें आसा. त्या प्रमाणे आमी दवरलेलें आसा. येता ते आमचे वेगवेगळे सॅम्पल कलेक्ट करता, आमकां कितें सुदारणा करपाक जाल्यार सांगता, आनी त्यांच्या एडवायज आनी गायडलायन्सा प्रमाणे आमी फुडें वयता. सो एवरी टायम म्हणटा रेड पडल्यार असो बोवाळ जाता म्हणटा. हांव तुमकां म्हाज्या सगळ्या ग्राहकांक, सगळ्या पत्रकारांक विनंती, रेड बी अशी नसता. ती त्यांची जी रुटीन विजीट जी आसता न्ही ती आसता. केन्ना म्हयन्यान मारता रुटीन विजीट, केन्ना 8 दिसांनी, केन्ना 2 म्हयन्यांनी, केन्ना 3 म्हयन्यांनी सुद्धा ते येता आनी वेवस्थीत आपलें काम चेकींग करता. आमचे दुधाचे सॅम्पल घेता आनी सॅम्पल व्हरून चेक करता. आनी त्या संदर्भान जर कितें दुरुस्ती करपाक जाय, कितें आमच्या प्लांटान बदल करपाक जाय जाल्यार आमकां ते सांगता. ही रेड न्ही, ही त्यांची रुटीन विजीट आसता. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ही स्कीम पावडर महाराष्ट्रातले एके डेअरींतल्यान हाडिल्ली. सुमार 1.5 टन स्कीम पावडर हाडिल्ली. तातूंतलो अर्दो टन पावडर दुधा खातीर आनी आयस्क्रीमीक वापरली. पावडरीच्या दर्ज्या विशीं गोवा डेअरींतल्याच एकल्यान कागाळ केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवास आनी विवेक प्रभू. गोंय धरून भारताचे पश्चिमी दक्षिण देगेक चक्रीवादळाचो धोको. अरबी समुद्रात हवामानाचे बदलान दाबाचो पट्टो तयार जाला. ताका लागून भारताचे पश्चिम दक्षिणी देगेर चक्रीवादळाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. हे फाटभुंयेर फुडली 48 वरां दर्यांत वचचें न्ही म्हूण हवामान खात्यान नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या. 70 सारकेल्या वाठारांनी फाटल्या 2 दिसांत पावसान विस्कळीत जाल्ली लोकजीण अजूनय जाग्यार येना. Today there is an upper air cyclonic circulation over South Konkan and neighborhood. So we are expecting rainfall at few places. There is possibility of squally wind reaching up to 30 knots. So that is the warning given that a squall may occur today. So then after next 4 days there will be light to moderate rain at isolated places. Regarding fishermen, that Sagar cyclone now it is in the Gulf of Aden and it is likely to cross the Somali coast in Africa during next 12 hours. So it is not directly going to affect Indian coast, but still there is a precautionary warning that fishermen should not go in those area, Gulf of Aden and those area. वाळपय वारो पावसान जनजीवन काबार जाला. 2 दिसां वयर जाले वाळपयच्या कितल्याशाच गांवांनी लायट आनी उदक मेळना. खात्याचो कारभारय धड ना. गांव भिरंडा आनी काल हांगा सडनली जे वादळ जालें पळय ते ह्या आमचे इतलेच एरियेक सादारण अशें नांव म्हटलें जाल्यार 7-8 लाखाचे लुकती म्हाज्यो माडयो पडल्यो घराचेर, पत्रे फुटले, आमो एक मानकुराद आमो म्हणलो, 10-15 माडयो म्हणल्यो, एक माड म्हणलो. आमची जो वाठार आसा तो खूप घनदाट जंगल आसा. सो हांगा मनशाची आवश्यकता खूप आसता.
आता जस्ट हांव 11 राती 11 जाले हांव ऑफिसान येयला. जस्ट 2 स्टाफ आसा हांगा, एक ऑपरेटर म्हणटा आनी एक लायनमॅन हेल्पर. आतां आमी पयले दोगूय जाण गाडी घेवन गेला, आतां ड्रायव्हर ना ड्युटे. सो मिनिस्टरा कडेन एकूच मागणी करता की आमचे जे वॉटर आसा सिटी एरिया सोडून थंय चडांत चड लोक घालपाचे, जेणे करून जी रातची समस्या आसा ती प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आमकां आज 24 तास जाले लायट ना. सो डिपार्टमेंटान तुम्ही येऊन केन्ना कंप्लेंट केली जाल्यार ते स्टाफ आमच्या कडेन कमी आसा. ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ ना, आमी कितें करपाचें? 4 जाण 4 खातीर स्टाफ आहा, एक ऑफिसान 3 जाण लायन. सो तुमची कितें मागणी आसा ऑलरेडी? आमी आतां हांगा आसा न्हू, 15 जाण आमी आसा, आमी हेल्प करता, आमकां लायन ड्युटी लायट चालू करता. कोटाच्या अंदोर पावस पडिल्ल्यान शेतां काबार जाली. शेतकार शिपणावळ खात्याचेर पिकार. वेळार उदक मेळिल्लें जाल्यार हे लुकसाण जावचें नासलें म्हूण शेतकारांचें म्हणणें. आमगे आतां शेत इतलें इबाड जालां, तें आतां आमी कितें करपाचें? तेजेर हांव जियेतालें. शेत कितें रोवन कितें आमी आतां आमगे कोणा पावसान तें पावसान उदक भरलें आनी तें कोण येयलो आतां तें न्यूवपाक देखून ना तुमकां न्यूवपाक देखून मेळना तें उदक. आमकां शेत रोवपाक इरिगेशन डिपार्टमेंट आमकां उदक बेगीन दिना. फेब्रुवारी म्हयन्याक उदक येता आनी हें शेत लेट वयता. हें शेत लेट गेले उपरांत पावस लागलो ह्या वर्साक. पावसांनी सगळीं शेतां बुडोवन गेलां. आदली आमी नोव्हेंबर म्हयन्याक अशें उदक येतालें तेन्ना आमचें शेत मार्चाक आमी न्हिवताले. हेका क्रिसमसा पयलीं आमी रोंपताले आनी मागीर इस्टरा पयलीं आमी न्हिवताले. आतां इतलें उदक लेट येता, ताका लागून पावस आमकां मेळटा, ताका लागून शेत पिड्यार जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.